परत एक फावट येवकार तुमकां आमचे आसा जुजे फिलिपा. जर म्हाका एक गजाल सांगात की तुमी जेन्ना म्हणटात की जाय तितली फास्ट कामां जायनाशिल्लीं, जाय तशें एडमिनिस्ट्रेशन चलनाशिल्लें. आज जेन्ना मनोहर पर्रीकार टेक ओवर करता आनी फटाफट इतली सस्पेन्शनां जातात, इतली एक्शनी जातात, विजिलन्स डिपार्टमेंट तोच, ऑफिसरूय ते, पूण एक्शन जाता. तुमच्या गव्हर्मेंटाच्या काळांत ह्यो एक्शनी जाली नात, हेंय तुमकां म्हारग पडलें? जालेंच. हय न्ही? जालें. हेजेर कोणाचोय दुबाव ना. जी जी वस्त टायमाचेर जावपा त्या टायमाचेर ती जावपा जाय. ती फाटीं दवरून ना. वॉज युअर गव्हर्मेंट सॉफ्ट ऑन करप्शन? No, I don't say that it was soft on corruption, or maybe soft on taking action. That means soft on corruption, न्ही? Corruption, I घेवप ना. don't say that it is on a corruption. Corrupt मनशा against soft on corrupt. No, I don't say it is not on soft on corrupt, but taking action on certain things. ह्यो एक्शनी तेन्ना जावपाक जाय आशिल्ल्यो. तुमी केन्नाच प्रयत्न केलो ना गव्हर्मेंटातले सिनियर मनशां सांगपाक जाय की बाबा हें फास्ट करात किंवा ह्यो एक्शनी घेयात किंवा हो क्रॅकडाऊन जावं दी, कारण तुमच्या सरकाराची इमेज वायट जाता म्हणून? मिस्टर प्रमोद, आमी ही वस्त ह्यो ज्यो खबऱ्यो आमी सदांच आमच्या हायकमांडा कडेन डिस्कस केल्यो. इवन आमी काँग्रेसाच्या हायकमांडा कडेन डिस्कस केल्यो. इवन ह्यो वस्तू आमी असल्यो ज्या आमच्या एक्स चीफ मिनिस्टराक दिगंबर कामते कडेन आमी हें केल्यो की आमकां हें जाय जालें, कित्याक आमकां हे हितून रावन नांव पिड्डे जावपा जायना, हे हितून रावन आमचेर कितें इशू आमचेर हें बाउन्स अप जावपा जायना. ते भाशेन आयज एक पावटी हे भाशेन आसलें. एक नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी जेन्ना आमी एलायन्स आहले म्हणटकच म्हाका दिसतालें एक पावटी की आमी जे पार्टनर, जे एलायन्स पार्टनर हितून आसले तेन्ना ह्या आमचो जो काँग्रेस गव्हर्मेंटाक नाका आसलें काय म्हणून आमी कितें काम केलोलें आनी नांव जोडलोलें. हे भाशेन एक पाटी इशू आमच्या मनान येतालो आनी एक पाटी इशू येवन आमच्या मनान येवन आमकां आमचे इशू आमच्या हाताले. कित्याक जेन्ना आमी गव्हर्मेंटान आसले म्हणटकच, आमी मिनिस्टर आसले म्हणटकच आमकांय कितें लोकां लागून करपाक उमेद आहा. जेन्ना काँग्रेस जेन्ना आमी कितें करूंक वयता तेन्ना काँग्रेसाक एक बरें दिसना जालें काय अशें दिसतालें. डेफिनेटली जाय ती कामां आडावन उत्तालींच. हे आडावन जिना कामी उरलीं म्हणटकच आमी सदांच सांगताले. इवन आमी आमच्या हायकमांडाक आमी सांगून दिताले. आमी इवन तेंचे देखून हायकमांड जे कोणीय तर ऑब्जर्वर कोणी येयले जाल्यार आमी तेकाय म्हणटाले. कित्याक एक पाटी आमकां अशें दिसतालें की जेन्ना आमी हें काम करता तेन्ना ही नाका काय की नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीक कितें नांव मेळलोलें, कितें आमी काम बरें करून आमकां नांव जोडलोलें हें नाका काय. अलायन्स बेगीन केलें ना तुमचे बरोबर? ना करूं ना. ते तिकेटी देखून जायत्यो डिले जाल्यो, लीट जाले. फायनली काँग्रेसाक एक पाटी चिंतप आसलें आमकां जाता तितलें ही पार्टी सुबेज जिखोन येतलीं सिटां. मे बी दॅट वीथ इज वन ऑफ द रिजन. काँग्रेसींतले कांय लिडर ओवर कॉन्फिडंट जाल्ले? 100% ओवर कॉन्फिडंट आसलेच. ही जी वेव जी भितरल्यान आसली, सदांच देखून म्हाका म्हणटालो आमच्या वर्करांक देर आर लॉट ऑफ हिडन वोटींग इज देर म्हणून. हे भाशेन कित्याक लोकांच्या मतीन, लोकांचे नदरेन, लोकांचे हेजेर चोवपा वचत जाल्यार ते पल्स चोयले जाल्यार आयज दिसतालें की देर वील बी सम चेंज इन. तुमकां कितें दिसता जेन्ना तुमी एडमिनिस्ट्रेशनाची गजाल येता किंवा बाकीच्यो गजाल, यू आर डायरेक्टली पॉयंटिंग एट द लिडरशीप ऑफ द गव्हर्मेंट? 100%. वी हॅव टू ब्लेम बिकॉज ही इज द लीडर. आनी आतां सी सपोज खंयचोय देखून प्रोजेक्ट देखून आयज मिस्टर मनोहर पर्रीकारान चीफ मिनिस्टरान आयज तरी तसो पेंडींग दवरलो, आडायन दवरलो, वो तशें कोण नासन उरलो, डेफिनेटली दुसऱ्या मिनिस्टरांचे आनी गव्हर्मेंटाचेर हें जातलेंच. पूण ही जी वस्त जाय ती तर सारकी जालोली आनी टायमान जालोलें, हें कांयच प्रॉब्लेम जावंक ना. तुमी कितें म्हणटात की समजा 1-1.5 वर्स पयलीं इलेक्शनाच्या लिडरशीप चेंज जाल्ली, रिजल्ट वूड हॅव बीन डिफरंट? अशे काँग्रेसाचे MLA जायते उलयता आतां, जीवन पडले ते देखून उलयता की आमी आमच्या हायकमांडाक सांगलेलें की जाता ते बेगीन तर लिडरशीप चेंज कर. तेंचे आयकोंक ना. सी काँग्रेसाची लिडरशीप चेंज करपाक नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी कांयच येना. की जरी तर काँग्रेसाची लिडरशीप चेंज करपाक सिर्फ काँग्रेस. तुमकां कितें दिसता
तुमकां दिसता ना की जाता leadership आसलें. change जालें जाल्यार No, बरें जाता कितेंय आशिल्लें? तरी जालोलें जाल्यार एक बरें जायत आसलें. कित्याक आहा कोणूय एक डायरेक्ट मनीस येवन आयज तर इश्यू सॉल्व जाल्ले कितेंय तेजेर टायमाचेर एक्शन जाल्ली जाल्यार बरें जाता आसलें. जावपाक शकतालें कित्याक जो सिट्युएशन पळोवन हें आयज अशें दिसता आमकां. आतां तर इलेक्शन जावन आतां इतल्या दिसांनी तुमच्याच कांय ऑब्झर्वरांची बी लेटरां भायर सरतात की तुमची स्वताची पक्षाची तिकिटी सुद्दां विकिल्ली म्हणून. प्रमोद बाब हें आयज पासून जे मनशांक जण कोणाक तिकेट्यो दिल्या आयज आमच्यो नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीच्यो कोणें तिकेट्यो दिल्या हें हालीं तांकांच खबर आसतली. कित्याक आमी आमचे बिजी जाले आमच्या इलेक्शना दिसांनी तुगे तिकेट घेतले पयशे दिल्ले ना तुगे तिकेट घेतले पयशे दिल्ले ते तरी हांव विचारपाक तुका. हांव केन्नाच तर तिकेट दिवपाक हांव पयशे कोणाकूय दिना. सी आयज तिकेट दिवपाक हांव कोणाकूय पयशे दिना आनी म्हाका वोट घालपाक देखून हांव कोणाक पयशे दिना. तुमच्यो तिकेटी दितना गडबड जाली काय तुमकां म्हणटात की सामकें ट्रान्सपरंट आशिल्लें क्लीन जालें कांयच लफडी जालें ना तशें बी म्हणटा तुमी. त्या पेपराचेर कोणूय आपणाक दिसता ते भशेन उलयता न्हू प्रमोद. लेटर तुमच्या ऑब्झर्वराचें नो ऑब्झर्वराक आनी जे तिकेट कोणाक घेयल्या तांकां खबर आसली दिसता म्हाका तांकां. कित्याक जे जे मनशांनी आमकडच्यान घेवंक ना वा आमी ते हितून ना तिकेट्यो दिवपाक तेन्ना बद्दल आमकां कांय खबर ना. आनी जरी तर ह्यो तिकेट्यो कोणें दिल्या ताकाच खबर आसतली फाल्यां पयशे घेतल्या पयशे घेवंक ना ते. पूण कितें आसा म्हाज्याकूय सुबेज चड एक एक पाटी तुमकां सुबेज खबर आसतली जे कोणाक कितें दिलां कोणाक खूंय कितें जालां ते सुबेज तुमकां आसतलें. कित्याक आमी कोणी आसता कित्याक आमी हे हितून आमचेर इंट्रस्ट आमचें लक्ष उणें. कित्याक आमी आमच्या हेजी बोबाटान तिकेट आमकां केन्ना मेळटली. तुम्ही सिनियर लीडर पक्षाचे. हे फावटी एक कॉर्डिनेशन कमिटी तर मिटींग आसली जाल्यार सगळे इश्यू बरे जावन वयताले आसले. तुमची कॉर्डिनेशन तरी आशिल्लें ना कॉर्डिनेशन कमिटी सारकी नासली मिटींगूय करूंक ना. सी चीफ मिनिस्टर म्हणटा कॉर्डिनेशन कमिटी आपयन हाडपा जाय आसली. जेन्ना ह्या गव्हर्मेंटान जे पार्टनर आहाय जे सपोज 2 वा 3 पार्ट्यो जर एलायन्स आहाय जाल्यार तिनूय पार्टयांक घेवन तेंच्या लिडरांक घेवन 100% तेजेर डिस्कशन जावपा जाय. आनी हे भाशेन तर डिस्कशन जालें इट वील बी व्हेरी हेल्थी फॉर द एवरी पार्टीज. सगळे जाण सध्या म्हणटात की सगळ्यांत मेजर प्रॉब्लेम जो जाला सध्या ओपोजिशनूच दिसना. ना तुम्ही जेन्ना गव्हर्मेंटाक आशिल्ले तेन्ना बीजेपी एज अ ओपोजिशन एज अ फोर्स आसताले सदां. सद्याक तुमी ओपोजिशना पावल्यात आनी ओपोजिशन दिसना. ना ओपोजिशन ना मान्य करता. हांव मान्य करता. पूण प्रमोद आनीक एक सांगता तुका ओपोजिशनाच्या आनीक एकलो ओपोजिशन बरो आहा तो हे फावटी एवरी टायम पेपरांचेर चोवपा दिसता तोच ओपोजिशन एका भारतीय जनता पार्टीक म्हणून गव्हर्मेंटाक तो एकूच ओपोजिशन पेपराचेर दिसता. जे फ्युचर जे असेंब्ली जेन्ना येवपाचे आहा ते देखून प्रिपरेशन तेजें चलता तो म्हणटा विजय सरदेसाय. आयज पेपराचेर वचून पळयत जाल्यार ओपोजिशन कोण जो आमच्या काँग्रेसाचो ओपोजिशन उलयता. काँग्रेसीच्या 9 जाणां परस एकटो विजय सरदेसाय व्हडलो जाला सध्या. हांव व्हडलो जाला म्हणना जसो पेपराचेर आयज इश्यू जसो हाडटा जसो डिस्कस करता उलयता तसो आयज दिसता. कित्याक हा एक ओपोजिशन तुका दिसता विजयाक लिडर ऑफ ओपोजिशन बी करपाचो करपा नाय. आनी विजयक म्हणटा तो केन्नाय भशेन लिडर वो कितेंय करपा नाय कित्याक ही इज व्हेरी क्लेवर सो ते करपा नाय. पूण हांव चोवपाक आयज दिसता 1.5 म्हयनो जायत येयलो अशें दिसता की आयज ओपोजिशना हेजेर ओपोजिशन दिसना. कित्याक एवरी इश्यू ओ सामन कितेंय तरी येवन आयज ओपोजिशनान बोबाट करूंक जाय. ओपोजिशन कितेंय तरी दाखोवपा जाय. पूण हे काँग्रेसान आयज हे भशेन जावन गेला फायनली. बट नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी आमी डेफिनेटली वील फायट. 100% वील फायट. आमकां तुमचो तरी आवाज आयकूं येतलो. 110% आय एम टेलिंग यू. इतलें हांव तुका एश्युरन्स सांगता. टेक ऑन मनोहर पर्रीकर. No, not Joseph Philip. I'm talking about the party. बरोबर. Party. आमची party, we will fight for certain issues. 100% आमी जे लोकांक बरं दिसना इश्यू. So you will play opposition outside the assembly. 100%. We have worked as a MLA, we have worked as ministers. We know, but certain issues, but not like in any issue. हे भशेन जावपा जायना. कित्याक ओपोजिशन जशें आमी हा जशें बोबाट मता की जेन्ना लोकांचेर कसले परिणाम जाले कसले प्रॉब्लेम येयले लोकांक तेन्ना आमी लोकां बरो उबी रावतले. आतां लायक वास्को सिटीन
जरी तर कसलेय तर इश्यू येयले आनी लोकांक ते खरे माल जाले तुम्ही आनी आसतले. लोकांक चुकीचे असले हांव मुखार आसतलो पयलो प्रमोद हे मुखार रावन आमी लोकांक आमचो आदार दिवपाचो गरज. ह्या सध्या रिजल्टा उपरांत तुमकां दिसता की फुडले 5 वर्सां भितर परिस्थिती सुदारतली तुमची, तुमी परत वयर सरपाक शकतले? प्रमोद फाल्यां कितें जाय ते कोणाक सांगूंक जायना आनी 5 वर्सांची खबर खूब चड जाली न्ही? जायते जावंक शकता पूण आमी कितें म्हणटा आयज पासून देखून जाल्यार बरें जालां, फाल्यां कितें चुकीचें जालें काय ना जाल्यार आमी तिका मारतले आयजचोय वचोन वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सीन पळय एक हांवें मिस्टर मनोहर पारेकराक चीफ मिनिस्टराक हांवें फोन केलो 2 पाटी सी सटन जी वस्तू इनलिगल आहाय त्यो इनलिगल जेन्ना इनलिगलाचेर कोणाय तरी कोणाक तर हास लायता कोणाक तरी दोत्ता कोणाक तरी प्रॉब्लेम कोत्ता जाल्यार जी वस्त जे कोण इनलिगल कोत्ता कोण कोणाचे प्रॉब्लेम आसा तितून भितर तो तुजो मनीस आहा तेकाय फास लाय तेका सोडून दुसऱ्या लायनाका. जेन्ना हे भाशेन जालें पयर शॉर्टली एक क्लबाचेर रेट मारली क्लब वास्को जायते आहा गॅमलिंग क्लब जायते आहा थोडे बीजेपीचे आपलेच मनीस प्रेसिडेंट आपल्या घरान इनलिगल क्लब चलयता. आयज असले मनशांक सोडून आयज आमच्या पुलिसांनी एकल्याचेरूय एक हे मारला तुजी म्हणणी कितें? एकट्याचेरय मारप ना काय सगळ्यांचे मारप? ना सगळ्यांचे मारप मारता जाल्यार सगळ्यांचे मारप सोडटा जाल्यार चेंजीस कोता सगळ्यांक सांबाळ तुजो म्हाजो एश करून इचून काडून मारप ना सिलेक्टिवली जावप जायना हो सिलेक्टिवली आयज एक इश्यू जालो पूण तरी पूण हांव ओगी हा पूण जरी तर फ्युचरान हे भाशेन तरी करीत जाल्यार आय विल डेफिनेटली नॉट कीप क्वायट. लास्ट प्रश्न म्हजो, तुम्ही 5 वर्ष दिगंबर कामत पळयलो, फाटले 1.5 म्हयने मनोहर पर्रीकार पळयता. हू इज अ बेटर चीफ मिनिस्टर? फ्रँक आन्सर. मनोहर फ्रँक आन्सर तुका हांव दिता. मनोहर तुका पर्रीकार आनीक पाटी दिलो प्रमोद वय ना हांवें सांगलेलो मिस्टर मनोहर पर्रीकार टील टुडे ही इज व्हेरी गुड. तो बरें काम करता काम कोन्न दी पूण म्हाका एकूच जाय ह्या आमच्या चीफ मिनिस्टरा कडल्यान मिस्टर मनोहर पर्रीकारा कडच्यान की सिलेक्टली जावन कोणाचेरूय हें करूं इक्वालिटी सगळ्यांक. आनी एक तेका एके भशेन आहा जो लोकांनी तुमकां इतली मॅन्डेट बरी दिल्या हो लोकांचो विश्वास म्हणटा तो एजर आहा की आपलो देखून मनीस जालो आपलो देखून सोडपाक जायना आनी म्हाका हो विश्वास म्हाका पर्रीकाराचेर आहा कोत्तलो म्हूण आनी हे हेजेर हे भाशेन तर करीत फॉरेन्स बरो चीफ मिनिस्टर बरें राज्य चलतलें. बरें राज्य चलतलें. सो ह्या हाजेर आमी आयची मुलाखत हांगा सोंपयतात. असेसमेंट जातकीर असेसमेंटाचे मिटींग जातकीर तुजे फिलीप बाब आयिल्ले सगळ्यो गजाली तांणी विस्कटावन सांगल्यात. कांय ब्लंट स्टेटमेंट केल्यात, कांय गजाली मान्य केल्यात आनी खंय चुकलो हाचें सारकें विवेचन केलां. सर तुमी आयले स्टुडियो भितर आनी मुलाखत दिली. थँक्स अ लॉट. इट वॉज प्लेजर टॉकिंग तुका ह्या प्रमोद चडान चड देव थँक्स अ लॉट. थँक्स अ लॉट. इलेक्शनाक फोडोनूय तुवें आयज आमकां थोडे एक इम्पॉर्टंट कशें एनालिसिसाची गरज आसताच. थँक्स. देव बरें करूं.